अल्फाबेट मॅक्रोनी सूप म्हळ्यार भुरग्यांचे सामके आवडीचे आणि थंडीच्या दिसांनी गरम गरम सूप पिवपाची मजाच वेगळी. चला तर करया. चिकन स्टॉक करपाक बोनीन चिकन वापरूंक जाय. रुचीपुरते मीठ आणि मिरयां पिठो घालून 15 ते 20 मिनिटां चिकन मॅरिनेट जाल्या उपरांत उदक आणि तिखयेचें पान घालून चिकन लो फ्लेमीचेर बरें शिजोवन घेवंक जाय. हे चिकन मॅक्रोनी सूप करपाक हांव कॅम अल्फाबेट मॅक्रोनी वापरता, मेड फ्रॉम 100% ड्युरम व्हीट. चिकन बरें शिजले तशें ते श्रेड करून घेवंक जाय. थोडेशे तेलान कांदो आणि इल्लीशी लसूण 2 पाकळे सुमार मातशे तळसून घेता. बारीक चिरिल्ले टमाट आणि मीठ घालून टमाट बरे मोव जायसर शिजोवन घेवंक जाय. हातून गाजर, फ्लावर आणि बटाट घालून मातशे ढवळून घेता. चिकन स्टॉक घालून घेता. कॅम अल्फाबेट मॅक्रोनी, श्रेडेड चिकन आणि उदक घालून हे सगळे 6 ते 7 मिनिटां म्हळ्यार बरें शिजता. गॅस बंद करून कांद्याची पात घालून आमचे सोप्पे आणि हेल्दी असे चिकन मॅक्रोनी सूप तयार आसा. एन्जॉय.